मंगल यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुढी उबारी दिवचले भौशीक गुढीपाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरण व्हडा उमेदीन मनयलो। नागरिकांच्या हाजेरीत शांतादुर्गा विद्यालयाच्या प्रांगणात भौशीक गुढी उबारली। दिवचल भौशीक गुढी उत्सव समिती वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी जाल्यार मुखेल वक्ते म्हणून प्रवचनकार मुकुंद कवटणकर हजर आशिल्ले। ह्या वेळार गुढीपाडवो समितीचे पदाधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले। भारत माता की जय, वंदे मातरम आणि हेर घोषणा दीत दिवचल शारांत मंगल यात्रा काढली। हे यात्रेत दादल्या वांगडाच बायलांय वांटेकार जाल्ली। कल्चर लागता, आमची एक संस्कृती रावता आणि ही जेन्ना अशी संस्कृती रावता तेन्ना आपल्या घरातलो व्हडलो मनीस आसा त्याच्या बद्दल आदर जाता, निर्माण जातले आपल्या गांवा बद्दल, देशा बद्दल एक राष्ट्रप्रेम निर्माण जाता। आणि त्या खातीर हे आमचे सण असे मोठ्या धमाकान हे करपाची गरज आसा। काळाची एकच म्हाका गरज आसा जाल्यार दिसता जाल्यार वी हॅव टू पास ऑन, आमच्या फुडल्या जनरेशनाक पास ऑन करीत रावपाचें येतला। जाता तितल्या तरुणांक इन्वॉल्व करपाची गरज आसा, कित्याक आज खिची गोष्ट जो पर्यंत आमच्या तरुणा कडेन वचना, ज्यांच्या हातान फुडें हे आमचे सगळे देशाचे आसा किंवा आमच्या गोंयाचे आसा, तो पर्यंत खिचोच प्रोग्राम सक्सेसफुल जालो असं समजून जायना। हिंदू संस्कृती, भारतीय संस्कृती ही प्रासादिक आसा, महापुरुषांनी ती प्रासादिक केल्ली आसा। त्यांचे स्मरण आमकां करपाक जाय, त्यांचे चिंतन आमकां करपाक जाय। अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी असे लक्ष्मणांक सांगणारे प्रभू रामचंद्र। ती सोन्याची लंका म्हाका नाका, जननी आणि जन्मभूमी म्हाका स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ आसा असे म्हणणाऱ्या रामाचे आम्ही वंशज आसा। आम्ही त्या महापुरुषांचे वंशज आसा। आम्ही स्वातंत्र्या खातीर लढणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे वंशज आसा, ते आमचे पूर्वज आसा। या सगळ्यांचे आमकां स्मरण करपाक जाय। आणि एकमेव आमचे आराध्य दैवत 33 कोटी देवता आसात, परंतु पुण्यश्लोक प्रातस्मरणीय स्वामी विवेकानंदांनी सांगल्याप्रमाणे की स्वातंत्र्य मेळटलेच, ब्रिटिशांक वयचे पडटलेच, पण आगामी 50 वर्षां, येणारी 50 वर्षां एकमेव देवतेची पूजा करा, ती म्हणजे भारत माता। समर्थ भारत, समृद्ध भारत, विश्व शांती करणारा भारत, विश्वाच्या गुरुपदी स्थापन करणारा भारत किंवा केलो असणारो भारत जर तुमच्या स्वप्नात नसा जाल्यार हे भारतीयानो, त्या भारत माताची मातेचीच पूजा करा।